पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड, आवय धुवेचेर राड आनी धूव आवयचेर राड, सासू सुनेचेर राड आनी सून सासूचेर राड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो घालूंक आयला. खऱ्यांनीच उज्याचें रूप जेजूचे शिश्य जेन्ना निराशे आसले, जेजू स्वर्गार पुनर्जीवन जालो उपरांत तो तांचेर पवित्र आत्म्या वरवीं उज्याच्या रुपान उज्याच्या जिबेन तो त्या शिसांचेर देंवलो. मागीर जुन्या करारान आमी आयकता देव सकाळचो कुपा पोरजेक मार्गदर्शन करतालो आनी सांजचो उज्याच्या खांब्या परी तो तांचे मदें आसलो. मोइजेसाक देव जळट्या चिलपुटा मदें देव मेळटा आनी अशें उजो जावन आसा एक चिन्ह सफायेचें, जें कितें नाका वायट तें लासून उडयता. तशेंच भांगार आनी लोखंड साफ करता. आनी तें उज्याचें रूप ऑल्सो पवित्र आत्म्याचे बळ आनी शक्ती. आनी ह्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतलेलो आसा आनी हो उज्याचो बळ आमकां वायटाक फुडें करूंक, वायटांतल्यान भायर सरूंक आदार दिता. मोगाचो उजो पेटोवंक जेजू आयलो. जो कोण देवाच्या मोगान जिवीत जियेना तांकां तो तेंचे मदें फूट घालतलो म्हणटा. जो देवाक आवडना वो देवाची तत्वां परी जियेना, बगर देवाच्या रोसणेचेर मोग करता, मान दिता, देवाच्या रोसणे देवाच्या मनशाचे रोसणेचेर बावर दवरता, देवाक पयस करता, तांकां देव पयस करतलो, तांचे मदें फुटी घालतलो म्हणटा. जायते फावटी आमच्याच गोंयांत क्रिस्तांव फामिली मदें कोण प्रोटेस्टंट, कोण कॅथोलीक, कोण बॅप्टिस्ट, कोण पेंटेकॉस्टल अशे दुसऱ्या जिन्साच्या तत्वां प्रमाणे जिवीत जियेतात आनी तांच्याच फामिली मदें फूट. कोण भाव पेंटेकॉस्टल, कोण भयण यहोविस्ट, आनी मेल्या उपरांत देखून इगोर्जे मदें तांकां पुरिनात, इगोर्जेचे भायर पुरतात. सो हे जावन आसा फूट. जे कितें खरें देवाचे आनी देवाच्या इगोर्ज मातयेचें जें कितें शिकयता त्या प्रमाणे जिवीत जियेना तांकां देव जेजू म्हणटा हांव तुमकां वळखोचो ना. जोडटेच्या दिसाक हांव तुमकां वळखोचो ना, कित्याक तुमी म्हाका तुमच्या संवसारी जिवितांत वळखूंक ना. संवसारी जिवितांत म्हज्या मोगा वरवीं आनी म्हज्या तत्वा वरवीं तुमी जिवीत जियोंक ना, देवाक मान दिवंक ना, पेल्याक मान दिवंक ना, देवाची पेल्याची सेवा करूंक ना, मागीर हांव तुमकां वळखोचो ना, हांव तुमची सेवा करचो ना. आनी जेजू म्हणटा म्हाका ताका एक बावतीज घेवचो आसा. तो बावतीज म्हणजे कोश्टांचो मरणाचो खुरीस. त्या पासून जेजू धांवन वचोंक ना. ताका खबर आसली ते कुर्साचें मरण म्हणजे एका किरमीदोराचें मरण, चोराचें मरण, आनी जायते दूख त्रास ताका सोंसूंक पडचे आसले. ते सजमून सुद्दां तो धांवन वचोंक ना. तो फुडो केलो आनी देवा बापायक खालती रावलो
he was loyal to God's plan to save us. आमची सोडवण करूंक ताणें आपलें जिवीत कुर्सार व्हरपयलें आनी तेच भाशेन तो म्हणटा आपल्याच फाटलावदार जे कोण म्हजे फाटल्यान येतात जे म्हजे शिस तांकांय कुर्साचें जिवीत सोसूंक पडटलें. हांव आपल्याचो कुरीस तुमी घेवं नाकात म्हणटात, तुमचेच कुरीस तुमी खांद्यार मारून देव जिवीत जियोवंक फुडें सरात. सर्वेस्परा सुचर असणार आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या उदाहरणात तुवें आमकां दिला तो दाखोवन सर आमी तुका भिडटा दाखोवन दिला आमच्या वरान केला तो आत्मीक पिळून जातो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाले ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गोटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. आमी ओतरेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोस सुदरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खाकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भागीवन झुजे, भागीवन धर्मदुता आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोर्वनराचे आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवरो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत हांव सेवतां जोडटी आनी काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशें फुडें भलायकी आनी अपर दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
मनशाचो पूत आपलो जीव समेस्तांच्या सोडणी पासो दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडूशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार सर्गींच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजें कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक गरजेचें तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वाकाणटा. आमेन. साची बेद आतां सोंपली. क्रिस्ता शांतीन घरांत चलया. सर्गी कृपा आमचे देंवली. देवाक आर्गां आतां दिवया. सर्गी कृपा आमचे देंवली. देवाक आर्गां आतां दिवया. जेवणान भुगतान बागली. दुनिया देवाक आर्गां दिवया. दिनवासनेची भेटू सोंपली. दिनवासनेची सारूंक शिकया. दिनवासनेची दिन संसार. दिनवासनेची शिकया.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो योगकार दिता. ह्या मिसान जशे भाशेन आयज आमी बागयोन जुआंव कापिस्त्रान यादनीक ताचे भाशेन आमचें जिवीत जेजूक भेटोवन जेजूच्या सारकी उदीक जावंक आनी जेजू आमचें सगळें वावरूंक. जॉन कापिस्त्रान जुआंव कापिस्त्रान एका बऱ्या व्हडल्या घराण्यांतलो आसलेलो, हुशार आसलेलो. ताणेन लॉ स्टडी करून तो पेरुजा म्हणटा पळय ताचो गव्हर्नर आसलेलो. पूण तेन्ना खूब लढाई जाताली आनी ताका म्हणून हितून ते लढायेन हारवले. पूण तो गेलो आनी ताका मला तेस्ता म्हणटा पळय त्या लोकांक सांगलें तुमी शांती हाडूंक जाय. ताका बोनकोणींत घातलो. बोनकोणींत तो चिंतूंक पडलो आमचें जिवीत कसलें आनी कित्याक म्हणून हांव जियेता. थंयसर ताका सान फ्रांसीस दी असिसीचें दर्शन घडलें आनी ताणें येवजिलें की म्हजें जिवीत हांव ताचे भाशेन ताचे सारको हांव जेजूक दितलो. हे भाशेन ताचें सगळें घडलें आनी तो मागीर पाद्री जालो ते संस्थेन. पाद्री जाल्या उपरांत ताका खूब म्हणून तो ताचो एक आमीग आसलेलो बेनेडीन ऑफ सिएना म्हणून एकदम बरो प्रेगादोर आसलेलो. ताचे बरोबर मातसो भोंवन पाद्रीपण ताका अर्द मेल्ल्यापणान तोय एकदम फामाद जालो. सगळ्या इतालियाच्या गांवांनी तो भोंवन खूब देवाचें म्हणजे नांव परगोडटालो. ताणेन जेजूचें नांव आनी सायबीणमायेचें नांव हें देवासांव ताणेन उदीक आनी उदीक वाडयलें. ह्या सगळ्या ताच्या प्रेगादोर आसलेलो तेन्ना. आनी केन्ना केन्ना 1,00,000चे वयर पर्यंत लोक जमो जातालो ताचें आयकुपाक. मागीर पाप साहेबान ताका वेगवेगळ्या गांवांनी धाडलो, देसांनी धाडलो शांती हाडच्याक. शेकी ताका क्रुसेड म्हणटा पळय तातूंतय झुजूंक पूण न्हय पूण ताका म्हणून हितून रादात दिवंक धाडलो आनी ताणेन हे भाशेन फुडाकार घेवन ते जिंकले. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें आनी तो मागीर प्लेग जावन मेलो म्हणजे जोरी येवन तो मेलो. ताणेन आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें. आमी जेजूकूच भेटयलेलें आसा. तर आमी कितें करूंक जाय आमकां आयज वाचपाक सांगतलीं. आमी कोणाचे गुलाम जावंक जाय जेजूचे ओ आपलेपणाचे आनी मागीर ओदरुसाचे ना. पातकाचे न्हय जेजूचे जावया. आमची पातक आमी कबूल करया आनी जेजूच्या उज्यान आमचें जिवीत सारया. काळजांतान दूख दोत्तेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्याक काकुतकोर तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सुम्याक काकुतकोर. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं मागुया. देवा सोर भोजवण्याचे बापा तुज्या बावार्थ्यांक कोश्ट दुखांनी बुजवण दिवंक बागयोन जुवांवांक तुवें उपजयलोय. आमकांय तूं राख आनी संवस्त सांबाळ आनी तुजे पवित्र सुबेक आपल्या कोश्टां दोगांनी मदें जेजून बसायिल्ली शांती भोगूंक फावो कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. भाग्योत पावलून रोमाकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, तुमच्या सैमाच्या अस्कोतेक लागून मनीस उलयता तसो उलयता. जशे तुमच्या कुडीचे सांदे परजोडापणाचेर आनी खोटेपणाचे चाकरेक तुमीच वापून दिल्या आनी सगळेंच
खोटेपणान जाल्या. तशेंच आतां सगळ्यांक पवित्रपणान जावचे खातीर तुमचे सादे प्रामाणीकपण ओपून दितात. तुमी पातकाचे गुलाम जाल्यात तेन्ना तुमी प्रामाणीकपणान सोरी आपल्या स्वताचे आसल्यात आतां तुमकां लॉस दिसता. त्याच कुटुंबाच्या तुमी तेन्ना कसलो फावल काडलो? मरण शेवट पावयता तसलो. सासणाचें जिवीत शेवटाक तुमचोच पातक दिता. तो मरण. देव दिता त्या देवाचें उतर हें. देवाने आमचे सैम्या क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता जिविताचे सासणाचे देवाचें उतर हें. हो आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वा पातकाच्या मार्गार भोंवना आनी ओदरीक मनशांच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सोरेस्पराच्या उपदेशांचेर ताजो संतोश दीस रात ताजे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब: सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. व्हांवत्या वा ओल्याच्या लिगेक लायल्ल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कधीच बावन पडनात ताजी पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्या ताज्या कन्यांक सुफल. जबाब: सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. पूण नोश्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तो कोण जाणय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें फळ. बऱ्या मनशांची वाट सोरेस्पर राखता, पूण नोश्त्यांक वाट निसंटोनाक पावयता. जबाब: सोरेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळेवून म्हजें काळीज ओत्रेकून ओत्रेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेव पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर बेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच गोराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांचेर राड आनी दोगां तेगांचेर राड. बापूय पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड. आवय दुवेचेर राड आनी धूव आवयचेर राड. सासू सुनेचेर राड आनी सून सासूचेर राड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भावा भयणानो, इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, वे देर इज फायर देर इज ऑल्सो लायफ. जंय उजो पेट्टा थंय जिवीतूय उपजता. उजो आमकां एके भाशेन गोरमी दिता, आमकां उजवाड दिता, आमी जाणा तें. आनी जेन्ना तो उजो पालता तेन्ना सगळेंच तोंड जाता, सगळोच काळोख जाता. आनी होच
हेच पर्यान आमचो भावार्थूय जेन्ना देवाचो मोगाचो उजो आमच्या काळजांत पेट्टा तो उजो आमकां धीर दिता, गोठाय दिता, बोळ दिता. पूण जेन्ना तोच देवाच्या मोगाचो उजो उणो जाता तेन्ना आमचो भावार्थूय उणो जाता. आमची मागणी आमकां उल्की दिसतात, जिवीत एके भाशेन ओठ नासलोलें दिसता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूची खोडेखांत उतरां आयकता, वेरी स्ट्रॉंग वर्ड्स ती. तो म्हणटा, हांव प्रितुमेचेर उजो घालूंक आयलां. हें पयले फावटी कोणें आयकलें जाल्यार म्हणटलो जेजू संवसाराचो नाश करूंक सोदता. होय काय? ना बाब भयणीनो, जेजू संवसाराचो नाश करूंक सोदिना. तो आमकां ताच्या मोगाच्या उज्यान, ताच्या स्वताच्या उज्यान, ताच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान भरूंक सोदता. आनी अशें करून तो आमची काळजां एके भाशेन नवी करूंक सोदता, आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक सोदता. आनी जेन्ना आमच्या काळजांत हो देवाच्या मोगाचो उजो पेट्टा तेन्ना आमचें स्वार्थ, गर्व, भिरांत पयस जाता आनी आमी देवाक जाय तशीं जिवंक पावता. तशेंच आमी शुभ वर्तमान मुखार वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव संवसारांत भेद घालूंक आयलां. जेजू शांतीचो कुंवर म्हणटाय आमी. तो आतां म्हणटा संवसारांत भेद घालूंक आयला. अशें कित्याक म्हणटा तो? आदल्या काळार जायते जुदेव लोक जेजूचे पाटलावदार जाल्ले आनी जेन्ना ते ताचे पाटलावदार जाले तांच्या फामिलीन, तांच्या कुटुंबांत फूट पडली, कित्याक तांणी जेजू सोमी आनी देवाचो पूत म्हूण मानून घेतलो. त्या जुदेव लोकांक, त्या पाटलावदारांक समजून आयलें की जेजू सारको मोलादीक म्हूण तांकां कुटुंबीक संबंदां परस देवा वेलो संबंद चड मोलादीक म्हूण. आनी हाका लागून तांणी देवाक पयलो जागो दिलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी म्हणटात आमी जेजूची पाटलावदारां. तर जेजू आज आमकां उगडास करता, ताचो पाटलाव करतना आमी जायते त्रास, दूख भोगचे पडटले, जायते कठीण निर्णय घेवचे पडटले, जशें की दुसऱ्यांक मानना जाल्यार लेगीत स्वताक उबें रावप, आमच्या त्रासांत कश्टा वेळार आमच्या भावार्थाक तीर रावप. असले निर्णय घेवन आमी ताची खरेंच पाटलावदारां जावंक शकतात. आनी जेन्ना देवाच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत पेट्टलो तेन्ना देव आमकां हें बोळ दितलो ताचे असले निर्णय घेवपाक आनी आमकां आमच्या आडकोळींतल्यान आमकां सांबाळटलो आनी आमकां भावार्थ तीर करूंक तेंको दितलो. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आमचे जिविताचेर नदर मारुया आनी ह्या प्रश्नाचेरूय विचार करुया. देवाचो मोगाचो उजो म्हजे भितर आजून लासता काय? वो तो उजो पालोन गेला काय? तो उजो पालोन गेला जाल्यार जेजू आज आमकां म्हणटा तो आपूण परतून पेटोवंक सोदता म्हूण सांगता. तो आमकां जिव्या भावार्थान भरूंक सोदता, ताच्या मोगान भरूंक सोदता. तर ह्या मिसा बेठीन आमी आज ताराव घेवया, ताच्या मोगाचो उजो आमच्या भितर परतून पेटोवंक आनी आमचें जिवीत ताच्या आत्म्यान उजवाडीत करूंक ह्या मिसा बेठींत मागुया. आमेन.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. भोवमगळ बापा, भाग्योन जुवांव कापेस्त्रानाच्या परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटोवन ताव त्या बलिदानांत आमच्या सुम्या जेजूचें कोश्ट मरण आमी समरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सुम्या जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्ट मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदिदार आनी सशनाच्या देवा, सुरकालीन सुरथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुवांव कापिस्त्रानाच्या तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समरुंबूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणजे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगुटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वदगा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवां सोदून मेळ्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पुती भाग्योन जुजे
बा घेवन दवरून आनी सर्व तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजूचे मागणे आमी सदांच म्हणटा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हणटो तो आमचो मस्तक, तो आमचे सवें हे मागणे म्हणटा. सगळी आमची मागणी इंतेसां आमचे पासत आमच्या घराब्या पासत संवसारा पासत आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, बड्डे आसा, वेगळे वेगळे इंतेसां आसा, हे सगळे मनांत धरून आनी काळजांत थारून ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन आतां म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरकींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशें नोतरेकता. तर आमकां चिवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरम दुतांक म्हणलें आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. एकामेका मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परोसांचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास फकत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुटशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
सर्वेस्पर म्हणटा, हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चरयतलो आनी हांवूच तांच्या विसवाच्या जाग्यार पावयतलो. मागुया. सुर्गींचे बापा, खरो बावाड परगटूंक बागयोन जुआंव कापिस्त्रानान थांबो नासलेल्या कोश्ट वावरान आपलो जीव जोरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्या बावाडतांत थीर कर आनी उतरांनी तशेंच कोन्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं आनी सरपुतेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. सगलीं बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेंच पासत तुजी विनवती मागतांव. सोण्यातल्यान आपणाक जायतें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकांतांव. आमेन. Shavera, Morakura, Radi Samcha Mogan, Las Lolia, Mesangal Saiba, Desaramcha, Sambalung Gopan tuja esanga saiba sharar goincha sambalung sodaka gopan tuja.
Those who are right behind, please come. Sister, please come. Please come forward. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Today, in a special way, let us pray for all mothers. In a family, father and mother are both important people, but the most important one is the mother. The mother can make a home, the mother can break a home. Even if the father goes astray, if the mother is holy, if the mother is disciplined, even if she is illiterate and poor, she keeps the family united and she can make the family holy. May God bless all our mothers. And before we enter into this Eucharistic celebration, let us ask God to pardon our sins and our failures. You were sent to heal the contrite of heart, Lord have mercy. You came to call sinners, Christ have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Let us pray. Almighty, ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the letter of St. Paul to Romans. I am speaking in human terms because of your natural limitation. For just as you once yielded your members to impurity and to greater and greater iniquity, so now yield your members to righteousness for sanctification. When you were slave of sin, you were free in regard to righteousness. But then, what return did you get from the things of which you are now ashamed? The end of those things is death. But now you have been set free from sin and have become slaves of God. The return you get is sanctification and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The word of the Lord. Let our response be, happy the man who has placed his trust in the Lord. Kindly repeat. Happy indeed is the man who follows not the counsel of the wicked, nor lingers in the way of sinners, nor sits in the company of scorners, but whose delight is the law of the Lord, and who ponders his law day and night. Our response? He is like a tree that is planted beside the flowing waters, that yields its fruit in due season, and whose leaves shall never fade, and all that he does shall prosper. Our response? Not so are the wicked, not so. For they, like winnowed chaff, shall be driven away by the wind. For the Lord guards the way of the just,
but the way of the wicked leads to doom. Our response? Kindly stand. Hallelujah, 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 hallelujah. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Jesus said to his disciples, I came to cast fire upon the earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with, and how I am constrained until it is accomplished. Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. For henceforth in one house there will be 5 divided, 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against the son, and son against father, mother against daughter, and daughter against the mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and her daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. In sports, Olympic and World Championship are the 2 most important events, and they are the most toughest ones. And yet, athletes prepare themselves to qualify for Olympics or World Championship. Usain St. Leo Bolt is a Jamaican sprinter. He took part in 100 meters race, 200 meters race, and 100 meters relay and 400 meters relay. He won 8 gold medals, Olympics medals. 2008, 2012, 2016, 100 meters gold, 200 meters gold, and in the relay also gold. What an achievement! Record holder. In the year 2009, in Berlin, Germany, he set the world record for 100 meters. His record was 9.58 seconds. That video is available on YouTube. What a way he runs. Nobody has broken his record so far. He has won at various levels, sports, 23 gold, 5 silver, and 1 bronze. And other athletes also try. Of course, they have not come up to the Bolt's record level. So in the world, professionals
train themselves to excel. Very good. It is essential. But do we work hard to obtain eternal life? In today's first reading, we heard St. Paul tells the Romans, once upon a time you are slaves of sin. And what was the reward? Death. Paul is not talking about physical death. He's speaking about eternal death. He says, now you are slaves of God. And what will be your reward? Paul says, eternal life. So one must choose eternal death or eternal life. The choice is ours. In the Gospel of Matthew, chapter 16, verse 26, Jesus says, what does profit a man if he wins the whole world and loses its soul? I hope that Bolt is a good Christian. He has set the world record. Good, but that is not enough. He must save his soul. And this one sentence of Jesus, used by Ignatius of Loyola, changed the life of Francis Xavier, who was a worldly man. After completing his master's in the University of Paris, he was a colleague of Ignatius. He wanted to become a professor, earn name and fame and money. And this one sentence of Ignatius stirred the heart of Francis Xavier and changed the course of his life and became a missionary. Will the first reading will stir our heart? Or we are hard-hearted people? Do we come to church with that earnestness, that desire that my life has to change? I have to be a better person today. I should be better than yesterday. Do we have this desire? Or we come out of habit formation. We have to go for Mass. And this is true for priests and nuns also. It has become for us a ritual because we have to go for Mass. Otherwise our superiors will ask us, did you go Mass? Why you didn't go for Mass and all? But do we come really the love of Jesus? If the answer is truly yes, then the Mass will benefit us. When we come for Mass, we must bring all our problems, all our difficulties, everything which is there, good and not so bad, and offer to Jesus and tell Him, I can't change myself, but you can help me, you can change me. In the Gospel reading we heard, Jesus says, I have not come to bring peace. Strange thing. Jesus is called the Prince of Peace and he says, I have not come to bring peace. I have come to bring division, he says. How is it possible? Is the division because of Jesus? No. The division comes because of his teaching. Those who follow the teaching of Jesus will be on the side of Jesus, and those who do not follow the teaching of Jesus will be against. So the household is divided. If in the family, suppose there are, say, father and mother and 2 children, 3 go to church and 1 doesn't go to church at all, that is a division. And because of this division, Jesus says, I have come to set the world on fire. What type of fire he speaks about?
he speaks about the fire of love. If my life is governed by love of God, my life will change. Let us ask for this grace, that our life may be governed by love of God and love of one another. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. Grant us, Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and every way to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For just as through your beloved Son, you created the human race, so also through him, with great goodness, you formed it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore, we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim, Holy, holy, Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in our presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy and your people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us address our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the risen Lord be always with you. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen.
Kindly close the eyes. Risen Jesus, our Savior and Lord, has come in our hearts. Let us thank Him and praise Him. Let us ask Him to give us the grace, the strength, and the will to follow Him day after day and to obtain eternal life, which is His precious gift for us. The Son of Man has come to give His life as a ransom for many. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age and prepared for the gifts that are eternal through Christ our Lord. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Let us go in peace to love and to follow our Lord. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intentions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Good morning and have a nice day.
मोगळा जेजू, आमच्या काळजांतावन तुका आमी सगळे सुवातीचेर पळयत हांव, कित्याक तूं आमच्या काळजानूच न्हय पूण सगळे सुवातीचेर आसाय. तुजे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसाव हें तुवेंच आमकां कळीत केलाय. तूं जेजू म्हजें काळीज तुज्या काळजान तुवें बाळगून दवरलाय आनी तुज्या उज्या मोगाच्या उज्यान तुवें तें पेटयलाय. तुवें आमकां सांगलाय तूं संवसाराक उजो पेटोवंक आयलाय म्हणून. घेवन फ्रांसीस शेराक इनासान वच आनी संवसाराक उजो पेटय म्हूण सांगलो. तुज्या मोगाचो उजो ताणें पेटयलो आनी हाका लागून कितलींशीं जाणां आमी तुका वळखूंक पावल्या. आमच्या जिवितांतल्यान
तुका एकवटून आमचें जिवीत सादतना हेंच जावन न्ही आमचें देणें सगल्या मनशा कुळाक. तेरेजा धाकटी गोंयांतानूच आसलेली पूण तिका पात्रोण मिशनाचे म्हणून हें भाग मेळ्ळेलें आसा. प्रत्येक कोरणी ती तुज्या एकवटान मोगान तुका ती समर्पिताली दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. तेच भाशेन आमी हे मागणें आनी आख्खो दीस जेजू तुज्या एकवटान सारून तुवें आमच्या भाव भयणींक पातकांतली निवार, पातकांतल्या गुलामपणांतली ताका काड. आमी जाणो कितलें कठीण पळय तें, तरी मागणें इतलें कर आनी आमी तुका एकवटान करीत तर जाल्यार तूं तांकां सगल्यांक बदलून तुजें राज तांच्या काळजांत पेटयतलोय आनी ती तुजे मोगाची दिवट्यो जावन दुसऱ्यांक तुजेशी हाडटली. तुजी ओळख तांकां तांच्या कोन्यांनी उतरांनी कोन्यान काळजांतल्यान मेळटली. तर आतां आमी तुका आमचें जिवीत सगळेंच समर्पिता. दोळे धांपया आनी साश्टांगी पडून आमचें जिवीत ताका समर्पुया. ताच्या पांयाचेर आमची तकली लावन ताची ऊब आमचे सवे येवनी आनी ताचो मोगाचो उजो आमचे सवे पेटोवनी. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें दिता कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या क्रिस्ताचे भाग्यवंत आमकां कर. पवित्र आमकां कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान गडगडाचे. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सुरशिलो कोडचुरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. सांतां भक्तां सांगाती सदांकाल तुका वखाणच्या. आमेन. दोळे उक्ते करून आतां आमी ताचेर ते थिरावया. पवित्र साक्रामेंतान तो आसा. बावाडताना आमी ताका नियाळटा, पळयता आनी ताका स्विकारता. ताका पत्करून आमचें जिवीत ताच्या जिवितान मांडून अदीक तो आमचें सगळें चलोवनी. कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे. पूण आमकां प्रत्येकाक आमचें खेरीतपण दिलेलें आसा. त्या खेरीतपणान आमी प्रत्येक जाणां वाडया. आमच्या सगल्या भाव भयणी पासत मागया. संवसारांत आख्ख्या ती पसरलेली आसा. तरेतरेचीं ती आनी लाखांनी करोटांनी ती आसात. तांकां सगल्यांक जेजू सोबें जिवीत मेळ्ळां. तो तांकां तें जिवीत अदीक उजवाडाक येवंक तांचे पासत आमी मागया. तांकां सगल्यांक हांगसर हाजीर करया. त्या भायर आमकां कितल्याशा जाणांनी मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तरेतरेची मागणी. थोड्या जाणांक दुयेंत जालेलें आसा. तरेतरेचीं दुयेंसां तीं तातूंतलीं तांकां बरीं कर म्हणून मागया. थोड्या जाणांचें मेजर ऑपरेशन जालेलें आसा आनी जावचें आसा. तांकांय आमी मागण्यांत दवरया.
जेजू कडेन मागोन ती मागतात ते मागणे सुफळ जावनी म्हूण मागया. त्या भायर कितल्याच जाणांनी आनीकूय गरजो तांचे आमचे सभे मांडलेल्यो आसात. तांचे पासत मागात म्हणून सांगलेले आसा. तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यांत धरया. आनी काळजान थावन हे मागणे आयच्या दिसा तेरसांतल्यान सायबीण मायन जशे भाशेन सहकार केलो तेच भाशेन आमी सहकार करून ह्या मागण्यांतल्यान तांकां सगल्यांक सोडवण सुटका आनी बरेपण फाव जावंक मागया. सत मानता देवाक सर्वोदिकार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो. आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो. पोंस पिलातान खाल ताणें गोश सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सर्वोदिकारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पापाचें बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ बोरवांचो प्रितीमोग हे 3 गूण जे सायबीण मायन सान फ्रांसीस शेवरान सांत इनासान सांत जुजेबाजान सांत जॉन कापिस्त्रानान जिवन जेजूचें जिवीत ताणें आपणायलें तेच भाशेन आमी आपणावच्याक तांची विनोती मागया. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वस पोज ठाय जाव श्रमदन सुदोन सुदोच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वस पोज ठाय जाव श्रमदन सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वस पोज ठाय ओस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड पुरबायचे सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बोगशितां तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस्पोचताय आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस्पोचताय आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस्पोचताय आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस्पोचताय आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस्पोचताय आसा. वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळे आत्म्यांक भोग करून लोल्यांक दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें जे कुसव्यांत आसलेले बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय साब आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक भोगता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पुचे येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ओयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजांती, स्वर्गार वो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरी कृपेन बरयली स्वामी देव तुज्या जाय आसा, उस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुत्र. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस भुगोस आमकां आमकां आमची पातकां, निवार निवार आमकां आमकां कोणाच्या उजांतली, उजांतली, वर्सार सगळ्यात आत्म्यान, वो करून चड चड गरज गरज आसलेल्या. आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पुंग बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा,
अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरे मरे देवाची देवाची माये माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरे मरे देवाची माये माये आपापल्या आपापल्या हाती हाती नती विनंती कर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरे मरे देवाची देवाची माये माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ माझ्या बाच्याचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण आमकां उज्यांतली लक्ष्य स्वर्गारोन बोकरून चढ पांचवो उजवाडा संतोषाचो मिस्तेर जे भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या भितर तू सदैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा
ऑस्तारा भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू Bhagavate Maria देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ऑस्तारा भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू Bhagavate Maria देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ऑस्तारा भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू भगत Maria देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडकल्या उज्यान दे वर स्वर्गार भोग करून स्वर्गारात असलेल्यांक पान 207 टी 12 भोव मोगळ माय पयलो कडवो घेवया. आमचे ताय तूं राव घोरसाया कांतान सदांच तूं पाव भोव मोगाळ माय आमचे ताय तूं राव घोरसाया कांतान सदांच तूं पाव माये काकुतीचे माये मोगाची माये सोशे गुणांनी बोललोले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललोले. 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मात्यो 3:16-17 जेजून स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. देवाची माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. देवाची माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. देवाची माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. देवाची माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. देवाची माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. देवाची माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. मरिये देवाची माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनुत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्यान. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजूची पुरगुटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदयांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोशिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगते मरिये देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेत पोट तुजे सवें आसा
वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातका निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली स्वर्गार भोग करून स्वर्गात असलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरकुटणी. मार्को 1:14-15. जुवावांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें पोरकुटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा उस्तरामध्ये तूं सदव आणि सदय तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सुरदा आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां उज्यांतली स्वर्गार भोग करून स्वर्गार असलेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लुकलुकीत धवी फूल जाली. आमच्या वासडकींच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये बापाच्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माई आम्हा पापी हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्मे आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू गोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां सगळ्यांतल्या उज्यांतली पुण्याक स्वर्गारोहण वो करून चड गरज आसलेल्या पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानांची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो ग्रास काडून अशेंच तुमी करात तेच पुरी जेवण जातूसतान पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रोगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे टाय आसा इस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू बरे देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे टाय आसा इस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे टाय आसा इस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे टाय आसा
इस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा इस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा इस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा इस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा इस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा इस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय असा इस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्या दुसरो कडवो घेवया. आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतून सोडी आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतून सोडी मायेका कोतीचे माये मोगाचे माये तुझे गुणांनी बोलवले मायेका कोतीचे माये मोगाचे माये तुझे गुणांनी बोलवले. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रक्ताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोत. शिष्याचो शिवटून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या पप्पा सुरीच्या तुझें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयली सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माय आबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयली सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माय आबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयली सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माय आबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयली सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू भगवती मरे देवाची माय आबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन.
Naman Maria Kupen Bulele Siris Pochte Saustramade Sudoan Sudo Sopu Jesu Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. Naman Maria Kupen Bulele Siris Pochte Saustramade Sudoan Sudo Sopu Jesu Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. Naman Maria Kupen Bulele Siris Pochte Saustramade Sudoan Sudo Sopu Jesu Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. Naman Maria Kupen Bulele Siris Pochte Saustramade Sudoan Sudo Sopu Jesu Bagate Maria Devache Maye, Ama Papi Hati Vinotikor, Atanya Amcha Amen. Naman Maria Kupen Bulele Siris Pochte Saustramade Sudoan Sudo Sopu Jesu Bhagavad Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. Naman Maria Kupen Bulele Siris Pochte Saustramade Sudoan Sudo Sopu Jesu Bhagavad Maria Devache Maye, Ama Papi Hati Vinotikor, Atanya Amcha Amen. महिमा बापा का निपुता का निपोहित आत्म्या आदि Sedangkala men. O Mocha Mogacha Jesu, Bugos Sampa Patka, Nivarama Kodasल्या उजाडली, आपल्या स्वर्गावर बोगोर स्वर्गावर असलेल्या दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्करी करतात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरपण मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो शिकोडो इगराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या गोखिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bhagavad Maria Devache Maye, Abapya Hati Vinotikor, Atanya Amcha Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bhagavad Maria Devache Maye, Ama Papi Hati Vinotikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. Bagete Maria Devache Maye, Abapya Hate Natikor, Atanya Amcha Manajagara, Amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदाकाळ, आमेन. ओ मोठ्या भगवाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां,
निवार आमकां पडतल्या उज्यांतली स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमे मोडून ताका केंडूम ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापयाक खातीर कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरिस्पद चेताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एवढ्या उज्यांतली स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीच दितात. जो 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीच व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे अपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरिस्पद तुजें ताय आसा, वस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरिस्पद तुजें ताय आसा,
वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तायाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकल्या अवजांतली स्वर्गार भोग करून स्वर्गार जातलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो राजपुतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो
आनी सदो तुजो आपुचे येसू भाग्यवंते बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे गुडपेन बोलेले सर्वेस पोच येताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपुचे येसू भाग्यवंते बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुडपेन बोलेले सर्वेस पोच येताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपुचे येसू भाग्यवंते बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां पडसल्या उज्यांतली वर स्वर्गार भोग करून स्वर्गार असलेल्या. तिसरो कडवो घेवया. फावो कर आमकां सोडीचे बाळ आमचे खातीर पुता लागीं माग फावो कर आमकां सोडीचे बाळ माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलवले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलवले. 5 ओर्काचे मिस्तेर पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनू जिवन केलो तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बाप सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माई आबाप्या खातीर कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माई आबाप्या खातीर कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माई आबाप्या खातीर कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आबाप्या खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आबाप्या खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आबाप्या खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आबाप्या खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आबाप्या खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नान मरे कृपेन मोल्ले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा उश्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आबाप्या खातीर कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. त्रान पबीत आत्म्या आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पडलेल्या उज्यांतली, लक्ष्म्याक स्वर्गार वो करून स्वर्गार आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशयता तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजेटाय आसा, स्त्रियो मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, बापाच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां सदां सर्वसा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली, तुज्या आत्म्याक स्वर्गार भोव करून स्वर्गार आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान थंय आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशयता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आपापल्या हातीन नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा,
उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. उनोत बापाक आनी पुतराक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडल्या उज्यांतली सगळ्या स्वर्गार वर भोग करून स्वर्गार आसलेल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेत पोर तुजे सवे आसा
वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सुरवेत पोट तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सुरवेत पोट तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सुरवेत पोट तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सुरवेत पोट तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सुरवेत पोट तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली सगळ्यांक स्वर्गारोर वो करून स्वर्गारोर जातलेल्या. पांचवो अर्काचो मिस्तेर आंकवार मरेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल जे पांयां दोळा आसलो चोंदरी मांचे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या गोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्टच्या ठांय आसा
ओस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचं पूज जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या मोगाचे जेजू भुगोसांका आमची पातका निवारण काय गोंधळ्या उज्यांतली वर्स स्वर्गार भोग करून स्वर्गार असलेल्या नोमान राणीये काकुळचे काकुळचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो आम्ही परदेशी येवची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोणात सुस्कार सोडून हृदय करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याळ रात्री तुझी काकुळची नजर घाल. तुका वाडे आणि मोगाळ तुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया देवा एकल्याच तुजे पुतान आपल्या जिविता मोरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसायिल्लें आसा तें आमकां मेळोची कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकनवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना. कोणूय येतल्या तुज्या गोपान मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन या बोरवांशार हांव येता तुजे वेंगेंत आंकवारी म्हजी माय. हांव येता तुजे सरशीं तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा. देवा म्हज्या आदारकारा खातीर म्हजो जीव करता. आपले दिश्ट घाली. ओय नाताच्यान सगळे पिडका म्हाका म्हणटा सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू घेवन ताणें सर्व बळिश्ठ पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिळकेचे पिळकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत घर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेतरांत तो सत्रां वयले शेवटिता. इनोळक्यांक ऊंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या तरेन भरता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत हाडटा. अब्राहामान ताची सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. संस्कारा कितल्या वरत्या सासवी नोमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा घेवन नवो धरता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटा कुर्गा मुखार. तिरवाडो आमचो बावार सैमोते विशय दिया. प्रितीच्या बापाक आमच्या सैतिवत पुताकाच्या मर्गतून काळजांत तोळा. वंदुया वाकाडोया
संस्कार को खाते पोना मान्युया सासना सासना तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वर्गाचो उणो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसण्याच्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेताय राजवो चलयताय सासणाच्या सासणां